नमस्कार. अंतरिक्ष अप अप एंड अवेत सगळ्यांक येवकार. आज बरोच ब्रायट डे आसा, बरोच हॅप्पी डे आसा आणि आज आमी हांगा पणजे मिरामार हांगा गोवा सायन्स सेंटरान आयिल्ले आसात सायन्स शिकपाक. एस्ट्रोनॉमी ही एक अशी सायन्स आसा जातून कितल्यो सायन्स तरेतरेच्यो भरिल्ल्यो आसा. खरेंच तर म्हणटात एस्ट्रोनॉमीकूच मदर ऑफ सायन्स. तर हांगा गोवा सायन्स सेंटरान एस्ट्रोनॉमीचो एक आस्पेक्ट, जो आस्पेक्ट आमच्या जिवनाचे पुराय विशयांत प्रत्येक जे आमी काम करतात तातूंत आमकां एफेक्ट करता, हो एस्ट्रोनॉमीचो शिकपाक आमी आज हांगा गोवा सायन्स सेंटरान आयिल्ले आसात. हांव गोवा सायन्स सेंटराच्या एक्झिबिशन हॉलान आसा आनी हांगा एक खूबच सुंदर एक्झिबिशन रेडिएशन्स अरावंड अस हें लायिल्लें आसा. रेडिएशन्स कितले इम्पॉर्टंट आसा हाजी तुमकां कल्पना सुद्दां आसची ना. फक्त हें एक्झिबिशन पळयतकच हें इतलें सुंदर आनी इजी मेथडान लायिल्लें आसा, तुमकां हाज्या बद्दल खुबशें कळपाक आनी हें इम्पॉर्टन्स हें रेडिएशन्साचें कितें आसा हें तुमकां समजुपाक मदत जातली. आज हांगा गोवा सायन्स सेंटरान म्हजे बरोबर गोवा सायन्स सेंटराचे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर श्री M.M.K. बालाजी आसात. तांकां विचारुया की हें एक्झिबिशन कितें आनी हें कित्या बद्दल आमकां कितें कितें आस्पेक्ट्स कवर करता ते. सर, welcome to our program, Antariksh Up and Away. First of all, I thank you so much for giving us a nice privilege to come to Goa Science Center and capture this exhibition and show it to so many hundreds of people who are watching this program. Sir, can you briefly tell us what exactly is this exhibition about? The name itself tells radiations around us. Means what are different kinds of radiation around us, and different kind of radiations are coming from the sun or from outer space, also from nebulas we are getting some radiation, cosmic radiation we are getting. So the types of radiations we are getting and in what way we are using these kind of radiations. So this is about the exhibition, means the applications in day-to-day life and its properties, and in what way the radiation is harming the human beings. So all kind of these things are discussed in this exhibition with interactive exhibits. Some panels are there, some kiosks are there. Sir, I had always heard that the sound radiation, the word itself makes panic in people. The people say that radiations are dangerous. What do you say about this, sir? Radiations are dangerous means there is a limit. Means if we cross the limit, we we are getting radiation from the cell towers. So cell towers means if the range is within the limits, then it is okay. But if the range exceeds, then it is harmful to human beings, as well as the nuclear radiation also. See, we are generating power through nuclear power plants. So there, if you are controlling the nuclear radiation by using the moderators and everything, then it is okay. But if you are not controlling the radiation, then it will be harmful to everybody. So because if there should be some controls or some safeguards in using the radiations, as well as we are using X-rays. X-rays are one kind of radiation where we are using it for the scanning of the human body, for diagnostic purpose we are using. But over usage of this kind of radiation, over exposure, it also damages. Like that ultraviolet radiation we are getting from the sun. But ultraviolet radiation, there are some types, some A type, B type, C type. So in there also, some kind of radiations, they are useful. But whereas if we consider some are very harmful. So the ozone layer is playing a key role to filter the ultraviolet radiation, and it is allowing only the safe kind of radiations to pass through it. This exhibition has been developed by National Council of Science Museums, Kolkata. Means every year Goa Science Center tries to bring some new attractions to the center, means to give new facilities to the visitors in and around Goa. And this exhibition is open for public from 10 to 5:30, and it will be on display up to 15th November 2013. So, sir, I think that this exhibition will be open all throughout the Diwali vacation. Yes. So, students can come and enjoy this exhibition. Definitely. Yeah. So, on your behalf and on Science Center's behalf, I take the privilege of inviting all the people who are watching this program, especially kids, to come and make use of this exhibition, which is very important to us in all aspects of life. Thank you very much, sir. Yeah. आमी रेडिएशन अरावंड अस हे खूबशे इंटरेस्टिंग एक्झिबिशन पळोवपाक चालू करूया. हांव तुमकां एक्सप्लेन करता. आनी रेडिएशन्स हे एक इम्पॉर्टंट जो टॉपिक आमच्या लायफान सगळे आस्पेक्ट्स कवर करता. आनी एस्ट्रोनॉमीन सुद्दां तो कितलो इम्पॉर्टंट आसा तुमी पळयात. प्रत्येक टायपाचे रेडिएशन सुद्दां एस्ट्रोनॉमीन आमी डिटेल स्टडी करतात. सी हाव दिस टॉपिक इज डायरेक्टली एप्लिकेबल टू आवर सायन्स एस्ट्रोनॉमी. आमची जी प्लॅनेट अर्थ आसा, प्लॅनेट अर्थाच्या भोवती स्पेसाच्यान रेडिएशन्स येतात, ताका कॉस्मिक रेज म्हणटात.
मागीर रेडिओ वेव्स जे आमचे ट्रान्सिस्टर्स आसात, मायक्रोवेव्स असतात, टीव्ही सिग्नल्स असतात, हे सगळे सेल फोन सिग्नल असतात, हे आर्टिफिशियल रेडिएशन्स असतात. हीट वेव्स जाका थर्मल एनर्जी म्हणटात, हीट वेव्स जेन्ना तुमी घरा कडेन कितें तरी रांदतात, गरम करतात, इवन बल्ब जेन्ना गरम जाता, लायट आनी हीट तातूंतल्यान भायर सरता, ती बी थर्मल एनर्जी, इट इज थर्मल रेडिएशन. मागीर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जे खूप हानिकारक असतात. गिराणाच्या वेळार, सोलर एक्लिप्साच्या वेळार आमी सदां म्हणटात न्ही, गिराण पळोवंक जायना, इट इज बिकॉज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन्स जी सुर्याच्यान प्रसारीत जातात. मागीर आर्टिफिशियल युजीस आसात रेडिएशनाच्यो, जशे एक्सरेज आसात, गॅमा रेज आसा, UV स्कॅन्स, हे तरेतरेचे सगळे जे आमी मेडिकल सायन्सान यूज करतात, सगळे आमी थेरपीज यूज करतात, डायग्नोसीस यूज करतात, हातून सुद्दां रेडिएशन्साचो भरपूर वापर जाता. सो हे एक्झिबिटांतल्यान तुमकां कळटा की आमी जे पृथ्वीर रावता, पृथ्वीवासी म्हणटात, तांकां रेडिएशन्सा शिवाय कांयच सुटका ना. आमचे चारूय वाटेन प्रत्येक मिलीमिटरान रेडिएशन्स भरिल्ले आसात. It's everywhere. It occurs naturally. And we also make it. Radiation is a normal part of everyday life. We're always exposed to it. In fact, if radiation is used properly, it is safe and helps people lead a better life. Radiation. It's all around us and part of life. आता रेडिएशन्स म्हणजे एक्झॅक्टली कितें? रेडिएशन म्हणजे एनर्जी. एनर्जी वेव्स जी सगळे कडल्यान आर्टिफिशियल आनी नॅचरल हे सोर्सांतल्यान आमच्या कडेन येतात. आमी तांचे यूज करतात आनी थोडे रेडिएशन्स आमकां हार्म सुद्दां करतात. आता रेडिएशन जे सगळे आसात ते ब्रॉडली जी वेव येता ती वेव कशी आसा हे डेमॉन्स्ट्रेट करपाक एक सुंदर मॉडेल हांगा दवरलेलो आसा. ताका स्पेक्ट्रम म्हणटात, इलेक्ट्रोमॅग्नेटीक स्पेक्ट्रम. सो पुराय इलेक्ट्रोमॅग्नेटीक स्पेक्ट्रम हांगा एक एक्झिबीट केल्लें आसा. हें एक्झिबिशन पळोवपाक हांगा एक तरणाटो म्हजे बरोबर आसा. बाब, तुजें नांव कितें? प्रणव परिकर. आनी तूं खंय आसा? हांव आर्यन्स मुस्टिफंड स्कुलांतल्यान आयलां, पणजे. हांव 11th शिकता सध्या. प्रणव आमकां ही इलेक्ट्रोमॅग्नेटीक स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन करूं शकता? आनी इलेक्ट्रोमॅग्नेटीक स्पेक्ट्रमान एक मेन आस्पेक्ट आसा न्ही, ताका कितें म्हणटात वेव लेंथ. सो वेव लेंथ म्हणजे कितें हें आमच्या दर्शकांक सांग, तूच एक्सप्लेन कर. सो हांगा तुमी मॉडेलाचेर पळयतात की हांगा शॉर्ट डिस्टन्स आसा आनी हांगा लॉंग डिस्टन्स आसा. सो बेजिकली वयर जे अशें आसा हे पॉयंटेर ताका आमी क्रेस्ट म्हणटात आनी सकयल जे आसा ताका आमी ट्रफ म्हणटात. सो वेवलेंथ म्हणजे बेजिकली दोन क्रेस्टांच्या मदीं जो डिस्टन्स आसा ताका आमी वेवलेंथ म्हणटात. सो हांगा आमी पळयतात की गॅमा रेजांक सगळ्यान शॉर्ट वेवलेंथ आसता. म्हणजे हांगा तुमी पळयतात सगळ्यान शॉर्ट डिस्टन्स. आनी रेडिओ वेव्जांक सगळ्यान व्हडली वेवलेंथ आसता पळय, हांगा डिस्टन्स पळयला तुमी. सो दिस इज बेजिकली द मॉडेल. ओके, सो दिस इज बेजिकली प्रणवान आमकां सांगलें वेवलेंथ म्हणजे कितें हें एक्सप्लेन केलें. जे स्पेक्ट्रम मूव जाता ताजे वयले जे टॉप्स आसा ताका क्रेस्ट म्हणटात. तांचो डिस्टन्साक आमी मेजर करून वेवलेंथ डिटरमायन करतात. Electromagnetic waves, or EM waves, are similar to ocean waves in that both are energy waves. They transmit energy. EM waves are produced by the vibration of charged particles and have electrical and magnetic properties. But unlike ocean waves that require water, EM waves travel through the vacuum of space at the constant speed of light. EM waves have crests and troughs like ocean waves. The distance between crests is the wavelength. While some EM wavelengths are very long and are measured in meters, many are tiny and are measured in billionths of a meter, nanometers. The number of these crests that pass a given point within 1 second is described as the frequency of the wave. One wave, or cycle, per second is called a hertz. Long EM waves, such as radio waves, have the lowest frequency and carry less energy. Adding energy increases the frequency of the wave and makes the wavelength shorter. Gamma rays are the shortest, highest energy waves in the spectrum. तर प्रणव, म्हाका तूं इतलें सांगलां, आनी एक सांग की कसले तरेचे रेडिएशन्स आमच्या भोंवतणी असतात? सो हांगा तुमी पळयल्ल्या भशेन गॅमा रेज, स्टार्टींग विथ गॅमा रेज, मागीर सगळ्यान लोएस्ट वेवलेंथ. गॅमा रेजाक सगळ्यान लोएस्ट वेवलेंथ आसता आनी दे कॅन इवन पास थ्रू लीड एंड कॉन्क्रीट. खूब डेडली असतात ते. देन कमिंग टू एक्सरेज आमी जाणाच, हात फ्रॅक्चर जालो हॉस्पिटलान गेले एक्सरे काडटात. सो एक्सरेज आर युजफूल इन मेडिकल स्ट्रीम. एक्सरे तातून यूज करतात आमी. आफ्टरवर्ड्स UV रेज म्हणजे अल्ट्रावायलेट रेज सनाच्यान येतात आमकां. म्हणजे गिराण बी असलें जाल्यार सगळ्यान चड येतात तेन्ना पळोवंक जायना आमी. सो आमकां त्या खातीर सांगतात, कित्याक UV रेज खूब हार्मफूल आसता आमच्या स्किनीक.
देन कमिंग टू विजिबल लायट मिन्स रेनबो 7 कलर आमी पळयतात म्हणजे लायटीन भितर 7 कलर असतात लायटीन भितर आमी 7 कलर असतात लायट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम हय सो कमिंग टू इन्फ्रारेड रेज हांगा infrared rays they are nothing but heat and so we can feel them heat they are infrared rays so सूर्याची गरमी जी आमकां दोळ्यान दिसता ताका आमी लायट म्हणटात जी आमच्या कातीर फील जाता जी आमच्या बॉडीर गरमी फील जाता ताका इन्फ्रारेड म्हणटात बरोबर then coming to microwaves are short radio waves and they are used in satellite communications TV radio satelliteaचो जो हे आसता ताका then are radio waves सगळ्यान longest wavelength आसता and they cover large portion of the electromagnetic spectrum या मॉडेलाचो सगळ्यान व्हडलो पोर्शन ते कवर करतात रेडिओ वेव्स कवर करतात सो हे तरेतरेचे स्पेक्ट्रमाचे भाग तुवें आमकां दाखयले तूं म्हाका दिसता रेडिओ सायंटिस्ट जावपाचो आसा इन फ्युचर इतले डिटेल तुवें सांगला थँक्स प्रणव सो एक्झिबिशन पळयत राव एन्जॉय करीत राव आनी आमकां हाजे बद्दल सांगत राव ओके सो आनी हांव आमच्या दर्शकांक घेवन आनी फुडें वता तर जे रेडिएशन आसा जे किरण आसा वेव आसा एनर्जीची ती कशे तरेन फ्रेम केल्ली आसा ती कशे तरेन अरेंज केल्ली आसा हें आमकां प्रणवान सांगलें ही अशी फ्लो जाता आनी सगळ्यान कमी वेवलेंथाची म्हणजे ल्हान वेवलेंथाची गॅमा रेज तातूंतल्यान सगळ्यान जास्त वेवलेंथ सगळ्यान चड आसात ताका आमी रेडिओ वेव्स म्हणटात हें सगळें आमी पळयलें हे एक्झिबिशनान भितर इवन ते कोणे कोणे डिस्कवर केल्ले पयलीं आमकां फक्त लायट खबर आशिल्ली बाकीचे वेवलेंथ आमकां खबर नाशिल्ले पण विलियम हर्शल एडमंड बेकरेल विलियम रॉन्टजेन हेनरी बेकरेल अशा वेगवेगळ्या सायंटिस्टांनी फिजिसिस्टांनी हे रेडिएशनाचे स्पेक्ट्रमाचे वेवलेंथ डिस्कवर केल्यात ते सगळे हांगा एक्झिबिशनान तुमी डिटेल पळोवंक शकतात आनी इवन हांगा बटन्स प्रेस करून इंटरॅक्टीव आनी रिस्पॉन्सीव सिस्टमान तुमी हे शिकपाक शकतात इलेक्ट्रोमॅग्नेटीक स्पेक्ट्रमाचे अजून खूब भाग आसात पण एक ब्रेक घेवन आमी परत मेळुया आनी फुडली स्टडी मागीर करुया